फोंड्या वारखंडे एका मनशान शुक्रारा राती गाडयो फोडल्यो। थंयच्या एका सुपरमार्केटाच्या तेरासावयल्यो विटो काडून ताणें सकयल पार्किंग केल्या गाडयांचेर मारलें। तशेंच नटबोल्ट काडून 28 पत्रे गाडयांचेर उडयले। थळाव्या लोकांनी त्या मनशाक धरून फोंड्या पुलिसां कडेन दिल्लो। ताचें मेडिकल चेकअप केल्या उपरांत ताका आयपीएचबीत घालो। चढून आशिल्लो आणि त्याच्या हातीन एक रॉड आशिल्लो आणि पयलीं तेणें मिलिनो हॉटेल त्या सायडीन पयलीं एक वीट उडयले आणि मागीर तेणें नळे काडले आणि गाडयांचेर शो दिवपाक लागलो आणि तेणें 4 गाडयां डॅमेज केली आणि 2 मोटरसायकल म्हटल्यार एकलो वतालो आणि एकल्याची पार्क आशिल्ली। एकलो वतालो तो बाबडो पडलो थंय आणि आमी रोखडेच पुलिसेक इन्फॉर्म केलें आणि पुलीस आयले। एक 5-10 मिनटान पुलीस येयले स्पॉटार आणि ताका मागीर 3 जाणांनी त्या कपड्याच्या शॉपवाल्यांनी ताका वयर चढून धरले आणि ताका सकयल हाडले आणि ताका पुलीस स्टेशनार आमी दिले। हे पिशाचें काम आसचें ना, कोणे तरी मुद्दाम करूंक लायला आसतलें म्हूण लोकांक दुबाव। आमकां अशें दिसता की तरी हें गोडबंगाल जालो आसा। एक पिसू मनीस अशें 28 पत्रे काडून अशें गाडयाची हें करूंक शकना, नासधूस करपाक शकना। कितें ताका लागून कितें तरी हातूंत भितर गोडबंगाल आसा। कळ्ळें तुका? कित्याक एक पत्र काडपाक मनशाक हांव कितले पयशे दिवपाक शकता? एक पत्र काडून दाखोवचो। ताणें स्क्रुवान लायिल्ले 28 पत्रे काडून लोकांची 5 गाडयो हांगा फोडिल्ली आसा। कितें हातूंत कितें तरी हे हातूंत भितर म्हणजे आमचे कॉन्ट्रॅक्टर बिल्डर हांचो कितें तरी समावेश आसा असो म्हाका दिसता मना पासून। वयल्यान विटे उडयल्या 28 पत्रे किंवा 30 पत्रे एक पिसो मनीस व्यवस्थीत फोडू शकना, व्यवस्थीत काडले आनी उडयले। ताजे नंतर गाडयांचे सकयल त्याच्या दुकाना मुखार जे त्या बिल्डिंगे मुखार जे दुकान आसा तांचे गाडयांचे डॅमेज केले। ताचो हेतू कितें हो सिरियसली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरान करपाकूच जाय, नाजाल्यार खरें तत्व भायर सरचें ना। हे चल्लां कित्याक म्हाका कांयच कळना। आनी बरे पार्किंग जाग्याचेर जर आमी पार्क करून दवरून जर अशी गाडी जर फोडत लोक कोण येवन म्हणजे हांगा कितें कांयच ना अशें दिसता। म्हणजे आमी अनसेफ्टी टोटल अनसेफ्टी सेफ्टी कांयच ना अशें दिसता म्हाका। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। परवरे मल्टीपर्पज सायक्लोन सेंटर आनी फायर स्टेशन उबें जाता। शेनवारा ताचें भुमिपूजन जालें। एखादें वादळ आयलें आनी लोकांक आदार दिवपाची वेळ आयल्यार सायक्लोन सेंटर बऱ्याक पडटलें। तशेंच परवरेक फायर स्टेशन जाय म्हणून खूब पयलींच्यान मागणी आशिल्ली। हो प्रकल्प 2020त पूर्ण जावपाचो। प्रकल्प पुराय जातकच परवरेकारांक पणजे, म्हापशां, साळगांवच्या फायर स्टेशनाचेर निंबून रावचें पडचें ना। Total project which has been taken is funded by World Bank. The project comes under National Cyclonic Risk Disaster Management. This project being funded by World Bank is roughly to the tune of 4.87 crores. आणि हातून एक नवी गोष्ट म्हणल्यार फायर स्टेशन which will serve the whole constituency. जंय आमकां नाल्यार म्हापशां, सालिगांव नाल्यार पणजे डिपेंडंट रावचें पडटा ते आज फॉर फास्टर टर्न अराउंड आनी लोकांक खातीर पावसान जावं झाडां पडटा आनी कितें प्रॉब्लेम आसता फायराचे इश्यू जाता आनी तो टायम डिस्टन्स कवर करपाक जितले पॉप्युलेशन वाडटा हायवेचेर कनेक्टिंग टू परवरी वॉज बिकमिंग अ डिफिकल्टी। आणि तिनूय पंचायतीची आणि झेडपीची मागणी आशिल्ली, म्हजी मागणी आशिल्ली की वी नीडेड अ फुल फ्लेजेड फायर स्टेशन हियर आणि ते अस्तित्वात आज फायर स्टेशन प्रोजेक्ट इज स्टार्टिंग। ताज्या बरोबर वी आर ऑल्सो देर इज अ बिल्डिंग फॉर सायक्लॉनिक म्हणजे खंयचोय परशुराम भूमी आशिल्ल्यान आजपर्यंत काय प्रॉब्लेम ना, पूण समज जाली जाल्यार सायक्लोन इफेक्टेड लोकांक तांकां सांबाळपा खातीर शेल्टर आसचे। हे सेंटराची जी स्कीम आसा वे नॅशनल सायक्लॉनिक डिजास्टर हँडल करपा खातीर जो एक शेल्टर तयार करपा जाय तोय हांगाच येतलो। सो दीस फायर स्टेशन वील हाऊस अ फायर स्टेशन, वील हॅव अ सायक्लॉनिक डिजास्टर शेल्टर आणि बाकीच्यो सुविधा ज्यो फायर स्टेशनाक जाय पडटात गरजेच्यो त्यो हांगाच जातल्यो। फायर स्टेशन जाता ही बरी गजाल, मॅन पॉवर आनी मशिनरी मागतले। The fire station, which is a long pending demand for the Parvarim constituency, and we can also serve better by this constituency since the fire station will come up within the span of 1.5 years, and I'm sure that we'll also process the file for manpower and machine as well as the project progress.
So what will be the facilities available over here? Facilities as usual in all the fire stations. We will have a 2 appliance bay. We will have a rescue tender and also water tender. We will also have the quick response motorcycle response units also. And this will be concurrently taken up with the government during the course of the construction. So this fire brigade will be served only for the Parwari or whole over the... It will be looking after the highways and also the... प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.